तर प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 लुइस कार्लोस अल्मेदा. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. Speaker sir, I may be allowed to ask LAQ number 3A. 3A. Electronically on the table of the House. Speaker sir, my question is on impact assessment survey on Dayanand Social Security Scheme. Speaker sir. This is a very popular scheme of the government under the Social Welfare Department, Speaker sir. So what are the reasons? Will the minister or the Honorable Chief Minister tells me what are the reasons for conducting this impact assessment survey, whether it is because of misuse of this scheme or the financial burden on the government? What are the reasons or various reasons for conducting this survey, which has been started on 22nd and which will complete by December 2018? स्पीकर सर, हांव परत नॉर्मली म्हाका प्रश्नाचेर एक थोडेशें सांगपाक आवडना व्हडलेशें. हांव प्रश्नाच्या उत्तराक उत्तर दिता, पण आयज हांगा मुद्दम सांगूंक सोदता, कारण दुर्दैवान जनरल डिमांड आशिल्ले पळय त्या वेळार डिस्कशन जालें ना. खंयचीय स्कीम जशी चलयता आनी ताजो बेनिफीट लोकांक मेळटा, लोकांक अधिकार मेळटा, तशें म्हाका दिसता देर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल. आमी ह्यो सर्वे इतल्याकूच करता आतां कारण एक म्हणजे आमकां ताजो खरोच लोकां पर्यंत पयशे पावता काय ना सारके, लोकांच्यो पयशाच्या संदर्भान तक्रारी आसा काय कितें, आनी ताज्या मुळे जाणट्याक रिलीफ मेळ्ळो काय ना, ह्यो 3 गजाली आमी पळयता आसतना चवथी गजाल सगळ्यांत म्हत्वाची आहा भितर, म्हणजे वीच हॅज 50% वेटेज, म्हणजे कळपाक सांगता 50% म्हणजे मार्क केल्ली इयर मार्क केल्ले न्हय वेटेज, ती म्हणजे ह्या स्किमीचो मिसयूज जाता काय ना ह्या संदर्भानय आमी चवकशी करता. आतां ही जे आतां तुका दयानंद सोशल हातून एनेक्शनान सांगला ऑलरेडी 4377 लोक डेड मेळ्ळे, म्हणजे तांचे पयशे वताले तांकां, बँकेच्या खात्यान वताले, सरकार पे करीत आशिल्ले कारण नो वन बॉदर्ड इन देर हावस टू इन्फॉर्म दॅट दे हॅव डायड. द स्कीम शूड गेट डिसकंटिन्यूड द मोमेंट ही एक्सपायर्स. म्हणून आमी आतां एन्युअल थंब इम्प्रेशन हे भितर इंट्रोड्यूस करतले फुडल्या वर्साच्यान. केल्या ऑलरेडी कायद्यान, पण अजून स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करूं ना. वी आर नाव टेकिंग थंब एवरीवेर वी गो. So we know that a person is alive or not at least once in a year. 4,377 in case of DSS itself have been found to be dead. Migrated out of Goa, गोय सोडून गेले 307. Migrated out of India 145. आणि beneficiaries who willingly forgone the scheme, म्हणजे तांकां खबर आहा की दे आर नॉट एलिजिबल, सो दे आर विलिंगली गिवींग अवे द स्कीम, अशें 241 आहा. ही आमी सर्वे जी आहा ती जॉयंटली करता वीथ गृह आधार ऑल्सो. दोगांचे फिगर आयकशी जाल्यार यू वील गेट सरप्रायज. वी हॅव टोटल नंबर टू बी सर्वेड इज 2,34,000. दीस इज एज ऑफ 22nd July. 2,34,308. Successfully surveyed 96,882, of which willful withdrawal in case of Graha Aadhar and these together is 3,733. willful म्हणजे आमी नाका आमकां आनीक स्किमीन रावपाचें ना म्हणून तांच्यांनी लेटर दिलें सर्वेयराक, त्यामुळे तांचे हें थांबलें आतां बेनिफिट्स.
4,465 has been found to be doubtful. We will ask them to give more documents. And genuine are 88,684. Of the survey closed after second survey, house closed 3,995. दोनदा वचून आली घरा, घर बंद आहा. त्यामुळे कांयच मेळना. शेजाऱ्याकूय विचारून कांय मेळना. 1,382 beneficiary are not available during the visit second time, notice दिवनूय. 1,489 beneficiaries are not cooperating. तांचेय थांबयले आतां. मागीर थांबोवन नाल्यार थांबतले. 10,737 house not traceable. Houses not traceable. Of course, there are addresses not found, so we are taking help of MLA here to trace the houses. And MLA should cooperate to give the details of the houses. Survey closed after second visit 17,603. Expired total 4,519. दोन्ही स्किमींचे मिळून. तातले हातले 4,377 आहा. गृह आधाराचे 200 सुमार आहा. 689 आउट ऑफ इंडिया, हाजे 307 आहा. आनी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ गोवा 547 आहा. सो टोटल सर्वे अर्दोच जाला, अर्दो सुद्दां जावन ना. तातूंत भितर आमकां सेवींग इज मोर देन 2 crores per month. So, Speaker, sir, with these facts and figures which Honorable Chief Minister has brought to the notice of this House, willful withdrawal or those who are requested to withdraw or migrated, Mark this whether CM or the ministry can check this at an initial stage. कित्याक ते स्किमीचे सिरियसनेस वता, Speaker, sir. See, मेळट जाल्यार गे ह्या सरकाराची, आम कित्याक पळोवंक फॉर्म मायली. But the seriousness has to be at an initial stage, Speaker, sir. Kita in this bargain, what we have observed is the finally trasa pota the deserving candidates or deserving beneficiaries. No. In Deserving that candidate bargain. कोण त्रासान पडूं ना. So त्या पासून That I Speaker, can sir, assure that deserving आतां हांवें सांगलें 1,20,000 पैकी 88,000. So 12,1484. About 75% are absolutely deserving, absolutely. The rest 25 are not all undeserving, but 75 to 78% are found to be totally genuine case. They have no problem at all. Balance 22% around, out of which almost 4% are dead. Then 1% have gone out of India or out of Goa. Then willingly withdrawal are about 3%. आता ही 7%, 8-9, 10% सुमार मातशे क्वेश्चनेबल आहा. तांची ऑलरेडी स्टॉप केली बेनिफीट. And that is why I said we are already benefiting around 2 crores per month because of this survey. Per month, so 24 crores per year. So, Speaker, in view of this, म्हणजे एकूय मागणी आहा, जाल्यार at an initial stage तूं कितें streamline कर. We will, once this survey is completed, we will put a very extensive guideline. पण लोकांकूय समजूंक जाय की bogus जायत जाल्यार complete. Already some cases have been filed. This time I am not filing cases so far, but in future, if there is a wrong information provided, it will be taken as a cheating, clear case of cheating, and people will have to face criminal cases. Some criminal cases have been filed already, but those are blatant violation. 10 लाख जोडणाऱ्यान क्लेम केल्लो, ताका ताजेर केस घाली. म्हजो एकूच लास्ट प्रश्न आहे, Speaker, sir. This is an 4 जाले, परत तुम्ही Yeah, विचारता this is सर. an only opportunity during survey. So that एक signal असपाक जाय that they have to be serious while applying and while getting the benefit. कित्याक आमचे कडेन येता, Speaker, sir, तेन्ना very difficult for them. आमी जाणा they are not eligible. श्रीमंत आसता तेजे इनकम. Very difficult politically, but that's why while during this survey. That is why I am saying that even after MLA, we are now putting up some clauses, but that will happen in the month of January. Because survey is expected to be completed by November, officially December म्हटला, पण we are trying to close it early by November. So once the survey is completed, then I will, based on the experience and feedback, we will put some conditions by which one thing will be very clear to them, that giving bogus information will be criminal offense. That is number one. And you have to be also careful in signing.
कमीत कमी त्या मनशाक वळखूंक जाय तरी आमी वळखनासतनाच सयो मारतात. आमकां खबरूच नासता कॉन्ट्री घेवन येता. काही जाणांचे अकावंट मेळना बँकेन आतां सोदतात आमी. दो द पर्सेंटेज इज अबाउट 2-3%, स्टील देर आर डाउटफूल केसीस. दे आर पीपल हू फायट, दे डोंट गिव इन्फॉर्मेशन, दॅट मीन्स दे आर फ्रॉड्स. स्पीकर सर, आमचे अंधेरी बाबत म्हणले प्रमाणे विरोधी पक्ष नेत्याचं प्रायोरिटी. सुरवातीच्याक पयलीं सुरवातीकच मातशें स्ट्रिक्ट धरपा जाय. हेजें आनी एक एग्जांपल दिता हांव कित्या खातीर तें. कालच म्हाका आयताराक एक केस येयल्ली आमच्याच लागींच्या किटला गांवाची, की तो ती सर्वे करता आसतना जेन्ना तेंचे घरा कडेन घर बंद मेळ्ळें, शेजारी कोण तरी म्हाका दिसता कोत्र आशिल्लो, तेणें म्हणलो तो मनीस मेलो म्हणून, आनी हें केली रिपोर्ट असो गेलो. म्हळ्यार सुरवाती साकून जर ही सर्वे करप सारकें हें आहा, आनी पूण सुरवातीक जर मातशें हें करीत जाल्यार म्हाका दिसता हेजें कडक पयलीं स्टार्टिंगूच धरपा जाय. जाल्यार एक फावट अशेंय घडटा, मिसयूज रिपोर्ट येता वेगळो. मिसलिडींग रिपोर्ट व्हडलेशे येनात. अश्यो केसीस एक 25-30 जायत 5,000. कोणाची जाली जर तूं केस जाल्यार ताणें पत्र बरयत जाल्यार आमी इमिजिएटली हें करून रिव्यू करता. पण मेल्ल्या मनशाक हांव सुरवातीकूच कसो स्ट्रीक रावतलो? मरता तो मागीर न्हय. पयल्याच दिसा जो जितो आसता म्हणटा ताका स्कीम मेळटा आनी तो मागीर मरता. ते मेल्ल्या मनशाक हें लागना. तो सांगता ते फ्रॉड केसीस सर्वे सारकी करपाक म्हणटा. नॉन एलिजिबल केसीसाक मेल्ल्या मनशाक कशें लागतलें रे सुरवातीकूच? नाही सुरवाती लागना. एक तो सुरवातीक मरतकूच ताका लागता न्हय. सुरवातीक हांवें म्हणला तेणी म्हणला त्या प्रमाणे, पूण बाकीची सर्वे करता आसतना खंय एक कोणाक घराडे विचारले आनी गेले, अशें जावपाक येना. सर्वे 2,84,000 जेन्ना करता पळय, तातूंत भितर 2-4% एरर्स आसतल्यो. त्या मनशान जर तूं बरयलें पत्र जाल्यार ताका आमी परते हें करतात. नॉर्मली वी चॅकअप, टेक डेथ सर्टिफिकेट, सगळो रिकॉर्ड घेता. टायम वयता न्ही. आनी राजेश वता पाटणेकर. आसत रे. पण म्हाका सांग, 5,000 लोकांक फ्रॉड मेल्ले लोक तांच्यांनी कळोवन ना ते सरकाराचे पयशे न्हय. तें पळोवपाक मागीर जो कोण आपूण सांगता आपूण जितो आहा म्हणून ताणें एविडन्स दिले की ताका सगळें मेळटा बेनिफीट, काय चिंता करपाची गरज ना. स्पीकर सर, सर्वे जानेवारी 2018 सुरू जाला आणि डिसेंबर 2018 सोंपतलो. म्हणजे जवळ जवळ 1 वर्स स्पीकर सर ही स्कीम ऑन होल्ड उरतली. स्पीकर सर आता होल्ड कोणें सांगलें? द स्कीम इज नॉट ऑन होल्ड. गृह आधारचे नॉट ऑन होल्ड. DSS. DSS, all forms are being cleared. Nothing is on hold. The question is regarding the DSS only, न्ही? नाही DSS स्किमीन खंयचीच गजाल होल्डाचेर ना. सर्वे करून जो मनीस थंय मेलो किंवा जो मनीस थंय घराच मेळना, जो मनीस गोंया भायर गेलो, फॉरेनाक गेलो किंवा जो स्वताहूनच म्हणटा आपलें नांव काड, तांकां फक्त स्टॉप जाला. ओके स्पीकर सर, सेमान म्हाका एकूच सांगचें की वेन ऑफ द लास्ट मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर सँक्शनिंग ऑफ दीस एप्लिकेशन, when was the last meeting was held for the sanctioning of this application? म्हाका डेट याद ना, पण ह्या गेल्या म्हयन्याक हांवें एक फायल सायन केल्या. देर इज नो मिटींग, वी मूव इट थ्रू what is called as circulation. Okay. Speaker But sir. I remember last month I have, this month only, July I think beginning I have signed. Speaker sir, आणि माझं क्वेश्चन. स्पीकर सेमान सांगलेलें की अराउंड अबाउट 4,377 बेनिफिट्स आर डेड म्हणून. No, I have not said it. तूं सारको आयकना. हांवें सांगल्यार 5,000 टोटली केसीस डेड 4,519 इन्क्लुडींग गृह आधार. डेड. हय. स्पीकर सर म्हाका आउट ऑफ 1,20,000. हेंचे जे पयशे आसा, कोण जे मनीस डेड जाले पळय, हेंचे पयशे आनी कोणें काडले काय, हे पयशे ऑलरेडी बॅक टू द गव्हर्मेंटाक गेले काय ना, हेजी इन्क्वायरी जाले काय कितें? पयलीं पयशे थांबयले. आतां सगळ्या बँकांक पत्रां बरोवन ते पयशे परत घेवपाचो प्रोसिजर चालू आहा. हाज्या पयलीं एक्सरसायज हो केल्लो आमी. सगळ्या बँका कडच्यान पयशे आमी रिकवरूय केल्या. सो ते बँकेन वचून रावता. कॉन्ट्री एका जाग्यार एक केस आमकां मेळिल्ली गेल्या पळय कोलवाळे काय खंय तरी, की ज्या जाग्यार कॉन्ट्री दुसरोच सयो करून पयशे काडटालो. बट दॅट इज फ्रॉड प्लेड विथ द बँक, नॉट विथ अस. स्पीकर सर माय लास्ट क्वेश्चन. लास्ट फायलीचेर ऑन एन एवरेज मंथली करतात आमी. 400 नव्यो केसी गेल्या म्हयन्याक हे जाल्या ॲड जाल्या. स्पीकर सर माय लास्ट क्वेश्चन. कितले एकच मिनिट अगलान टिकलो. प्रत्येकाक एकूच सब क्वेश्चन मेळटा. स्पीकर सर, आमचे ऑनरेबल सीएमान सांगलें आसा की एसेसमेंट करून हे DSS नॅशनल सोशल सेक्युरिटी स्कीम ऑलमोस्ट 2 कोटी म्हयन्याक 24 crores वर्साक एज आमकां सेवींग जाता. म्हणजे ते वाडटलें. वय वाचतले. पूण
म्हणजे एक रिक्वेस्ट आहे, विनंती आहे सेमा कडेन की आमचे सिनियर सिटीजन आयज आमच्या सेमा बद्दल आपल्या हेल्था बद्दल खूब मागले आसा आनी ते सारके सेमाक उखलून दवरता बिकॉज दे रिक्वायर दीस मनी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो माय रिक्वेस्ट इज ऑनरेबल CM आनी ते 2000 मात एटलीस्ट तांकां 2500 3000 करपाची चड गरज आसा. सर्वे कंप्लीट जातकच ताजेर विचार जातलो. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हणजे फुडल्या बजेटान त्या संदर्भातलो विचार डेफिनेटली जातलो. हे वाचलेले पयशे जे आहा आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाका दिसता जवळ जवळ 8000 गृह आधार कमी जाल्या हे सगळ्यांच्यान. सो आय हॅव टोल्ड द मिनिस्टर टू सँक्शन माननीय मंत्री तर ताका सँक्शन करपाक हांवें तितले परमिशन दिल्लें आहा. 8000 सुमार गृह आधार हे जाल्या न्हय कमी जाल्या बिकॉज ऑफ दीस सर्वे अरावंड 8000 गृह आधार हॅज रिड्यूस्ड. सो जे गृह आधाराचे कितें तरी 22,000 कितें पेंडींग आहा तातल्यो जेन्युइन केसीस आहा त्यो केस म्हणजे सुरवाती पासून इन ऑर्डर ऑफ डिलेज 8,000 भितरल्यो क्लियर जातल्यो फुडल्या म्हयन्या पर्यंत जातल्यो ऑगस्टा पर्यंत. चेचेला लेमाव इंक्रीज करतले न्हू CM. चेचेला लेमाव एकाच शब्दात जानेवारीन कन्सिडर करता म्हणलें न्ही रे. देव बरें करूं. स्पिकर सर सर्वे पण केल्या ती वायट न्हू बरी पण हे सर्वेयर पळयता घरा कडेन म्हाका एक केस आहा. एक भुरगो म्हगेल कॉन्स्टिट्युएन्सीलो लग्न जालो अक्षयतरा कोलवा कडेन तेगेले सासपायक ही स्कीम येताली आनी तेगे सासपाय थिंगा हो सर्वेयर गेलो चॅक करपाक तेगे बायलेन सांगिल्लें म्हगेलो बापूय बरो ना आपल्या दुसरे भयणी थिंग राहा तेगे ती तेमी कॅन्सील केली. सपोज ना पत्र बरय मरे एक तरी तुवें नाल्यार ताणें बरयत धर तूं जाल्यार आमी रिवायव करता. थोडे हांवें सांगलें न्हय 1,20,000 एक 100 केसी अश्यो जाल्या आसूंक शकता. सर्वेयरूय मिस्टेक करूंक शकता किंवा काही जाण शेजारी आसता पळय ते कोत्रपण आसत धर तूं जाल्यार सरळ सरळ सांगता तो मेलो म्हणून एक्झॅक्ट तीच केस घर सांगली. बंद आसत. सो द कन्सर्न पर्सन शूड रायट टू आमी हे सगळे MLAंक परते परते इन्फॉर्मेशन दिता. वी आर कन्वेईंग मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू MLAs ऑल्सो. पण समजा एखादो मनीस अशी केस जाली यू कॅन ब्रिंग इट टू नोटीस वी वील करेक्ट इट. सोशल वेलफेराक पत्र बरयत नाल्यार GLाक पत्र बरयत जाल्यार वी करेक्ट इट. ना कित्याक सांगता हो सर्वेयरान थिंगा तरी एटलीस्ट रिमार्क मारपाक जालो एमी समथींग कॅन्सील केली. आतां ताणें सांगलें आपलो बाबू जिता हा भयणींगार गेला ते भयणीन येयला. अरे तेच सांगलें न्ही हांव. एखाद्या केसीन जावंक शकता ताणें कितें सांगलें तें हांव नकळो ती ताजी कोंकणी ताका समजून ना आसत एखाद्रे किंवा तो कितें उलयलो तें तांकां लक्षान येवून ना आसत. इन एनी केस इफ देर इज अ मिस्टेक आय एम नॉट डिनायींग दॅट देर वॉन्ट बी 2% एरर्स. जश्यो हांगा आमकां मेळटा पळय 8-10% म्हणून आमी सगळी स्कीम थांबोवन ना बिकॉज वी आर गेटींग बिटवीन बिलो 10% केसीस वेर अबाउट 4% आर डेड. सो उरले 100%. 3% लोक म्हणटा आमकां काडा भितरले कारण दे नो दॅट दे डोंट आर नॉट एलिजिबल दे आर विलिंगली विड्रॉईंग. सो उरता ते 3%. ते 3% जे डावटफूल केसी आहा पळय तश्यो डावटफूल केसी तातूंतय भितर सर्वेनूय एरर जावंक शकता 3%. स्पिकर सर आजी हांवें चयलां पेपराचेर इंटरप्रेटर घालपाक सगळे भाशेक लागून खंय पोलिसांचे बी ओके. हांव कितें म्हळ्यार जरी तर तेगे कोंकणी समना सजमत तेका धाडपाचो. हय तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री निलेश काब्राल. निलेश कितें जाला तारांकीत प्रश्न क्रमांक 5 श्री निळकंठ हळणकर. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 5B. 5B फाय कितलो B उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला इलेक्ट्रॉनिकली ते. Speaker, sir, म्हाका मिनिस्टर CM कडसून जाणून घेवंक जाय की कामुर्ले 5 स्टार विलाज 57,000 IPBन एक एप्रूव केल्लो हा प्रोजेक्ट. कितें IPBचे प्रोजेक्ट एक एप्रूव केल्लो हॉटेल कामुर्ले आनी तो हांवें म्हणूं नाका आं हांवें खंय गेला विचारात प्रश्न विचारात तुम्ही. बोर्डान केला. हय पूण तो प्रोजेक्ट पळय आहा कामुर्ली आनी शिवोले सडिया 3 गांवांक लागता ते टेबल टॉपचेर आहा तो. तेन्ना त्या लोकेलिटीचे विश्वासान घेतले काय ना. कसलो प्रोजेक्ट हॉटेल प्रोजेक्ट आहा तो केन्ना आला तो गेल्या वर्साला. नंबर सिरियल नंबर
मिटिंगेत न्हू ते आदल्या हेका कितलो सिरियल नंबर रे? सर्वे नंबर 500 and समथींग आहा नाही कितें सेम सर्वे सिरियल नंबर दियात. स्पेसिफिकली सांगीत जाल्यार हांव हे करता, इन्व्हेस्टिगेट करता आनी फायंड आवट करता. पण सगळे लोकांक विश्वासान घेवपाक गेलो जाल्यार मागीर इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड करपाची गरजूच ना. इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्डान लोकांची तक्रार आसा पळय तिका एटेन्शन दितले आमी. ओके दिवंक तेंच शकता. जाय म्हाका. तुजी आसाल तू म्हाका सांग ओके. कितें तक्रार आसा. ते प्रॅक्टिकली कितें लोकांची तक्रार तरेतरेच्या कामा खातीर. हांवें उदक पयर एक गजाल सांगली हांगा आनी हांव परत रिपीट करता. whereas many people have genuine grievance, there are certain interests which tries to create agenda. आनी मागीर कितें जाता, सालसेताचे हांगा उदकाच्यो तक्रारी येताल्यो. जेन्ना आमी जायकाच्या थ्रू लायनी घालपाक गेल्ले पळय 4 वर्सां पयलीं, हांव 2012 मुख्यमंत्री जातकूच 13तली गजाल सांगता. हांवें स्पीडअप केलें काम. तेन्ना गांवान उदकाची लायन येवपाक ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाक लागले. हांव कोण ऑब्स्ट्रक्शन हाडलें तें सांगिना. ते जमीन बिमीन सगळी एक्वायर आशिल्ली आमचीच. ऑब्स्ट्रक्शन हाडणाऱ्यांक कितें तरी कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान पयशे जाय आसले. हांवें त्या वेळार मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें एक पयसो दिवं नाका. तांकां गांवान नाल सगळ्या गांवाक दवंडी पेटोवन सांग आपणे हो मनीस ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा उदक घालपाक. आनी बऱ्योचश्यो गजाली आमी मेकळ्यो गेल्यो. नाही माझे तशाच प्रकारची वेस्टेड इंट्रस्टूय कांय लोकांचो आसता. पण इफ देर इज अ जेन्युइन इंट्रस्ट, ब्रिंग इट टू माय नोटीस. वी विल एक्झामीन द कशें आहा एके सायडीन कामुर्ली, दुसरे सोडियाय आनी तिसरे सायडीन ओशेल आनी हेजे टेबल टॉपाची ती जमीन आनी नो हे झोन डेव्हलपमेंट झोन तो. सांग मरे कितें आहा तें. वील फायंड आवट. आय वील फायंड आवट एंड एक्ट. तुवें गेल्या खेपा रेज केल्लो तो. हय. बट आय नेवर गॉट अ डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. हांव दिता. सेकंड थिंग स्पिकर सर की आतां हे आमी IPBचे प्रोजेक्ट कोलवाळे थोडे इंडस्ट्रियल स्टेटीनी आनी स्पेशली म्हणजे आतां कोलवाळ पेडण्या हे सरादीन केल्या. प्रॅक्टिकली आतांचो अनुभव म्हणजे ह्यो इंडस्ट्रीज बांद्या वचून बशी धाडून कामगार लोक हाडटात. हांगा आमच्या दोड्या मार्गार हाडून लोक हाडटात. जेणे करून आमच्या लोकांक थंय प्रिफरन्स गावना. हेजेर गव्हर्मेंट कितें तरी मेकॅनिजम दवरतलो काय कितें. प्रॅक्टिकली बशी धाडून लोक हाडटात कामाक. 3 गोश्टी हांव सांगूंक सोदतां. कायद्यान हांगा चर्चा भरपूर जाली काल एम्प्लॉयमेंटाक आनी अदर विशयाचेरूय. कायद्यान आमी कोण खंयच्यान काम करप इंडियेंतलो मनीस हाका बंदी घालूंक शकना. पण आमी कितें केलां, सरकाराक सुद्दां जेन्ना एम्प्लॉयमेंट घेता तेन्ना 50 वर्साचे 15 वर्साचे रेजिडेंस, मागीर कोंकणी ताका येवंक जाय, बरोवपाक येवंक जाय, वाचूंक येवंक जाय, सर्टिफिकेट ताका आसूंक जाय कोंकणीच्या संदर्भांतले, हे विशय घाल्ले आसा. आमी सगळ्यांक म्हत्वाचो पॉझिटीव अफर्मेटीव एक्शन जाका म्हणटा पळय ते अफर्मेटीव एक्शन घेतला. आनी एक गोश्ट सांगता, हे अफर्मेटीव एक्शनान जो मनीस पळय लोकल मनशाक एम्प्लॉय करता ताका जवळ जवळ एम्प्लॉयमेंटान नवीन प्रोजेक्टाक तर 50% पर्यंत फायदो जावंक शकता. इंडस्ट्रीचे हातूंच्यान किंवा ITच्या हातूंच्यान ह्या प्रकार इंडस्ट्रीच्या हातून आमी टुरिजमूय जो पळय इको टुरिजम आहा ताका इन्क्लूड केला. सो 50% पर्यंत एम्प्लॉयमेंटाचेर ताका 5 वर्सां पर्यंत त्या कंपनीक बेनिफीट मेळूंक शकता. म्हणजे गोंयचो मनीस ताणें समजा 15,000 रुपया पगाराक दवरलो जाल्यार ताका 7,500 7,000 म्हाका दिसता अपर लिमीट 7,000 रुपया पर्यंत सरकार ताका सबसिडी दितली. दोडामार्गावयलो मनीस हाडल्यार मेळची ना. आतां तो 7,000ची सबसिडी जर एखाद्या कारणामुळे वगडायता आसत जाल्यार ताका काही खास कारण आसतलें. एक तर ताका मनीस मेळना आसतलो त्या लेवलचो, किंवा दुसरो ताका आनीक काही अडचणी आसतल्यो. आमी मातशे इल्ले म्हाका दिसता थोडेशे भुरग्यांकूय सांगूंक जाय की तांच्यांनी चड ओरिएंटेशन कामाक कडेन चड दवरूंक जाय. एक अडचणी म्हाका एकट्यान सांगल्यो की गोंयान शेजारचें लग्न सुटी मागता, आनीक कसली जात्रा सुटी मागता. इंडस्ट्री चलता पळय तातूंत भितर अश्यो कंटिन्युअस बारीक बारीक कारणां खातीर सुटयो हो एक अडचणीचो प्रकार जाता. दुसरे आनीक काही प्रॉब्लेम आहा. लोकल 10-20 भुरगे एके कडेन आयले की लगेच काही तरी
झगडी केस्तांव असल्यो एक्टिविटी सुरू करता. आमी आमच्या हांकां सांगूंक जाय की चड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड आमची हें आसूंक जाय. पण सरकारान भितर म्हत्वाचो विशय दवरला तो म्हणजे लोकल हाका भुरग्यांक काम धंद्यांक आतां ट्रेनिंगूय दिता आमकां एम्प्लॉयमेंट प्लस म्हणजे वी आर ओरिएंटींग देम टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट बाय गिवींग देम स्कील ट्रेनिंग प्लस तांकां नोकरेक दवरी जाल्यार 7,000 रुपया पर्यंत बेनिफीट जावपाक शकता पर पर्सन पर मंथ. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला सगळें बरोबर आहा. म्हाकाय कळटा की आमच्या लोक गोंयच्या वर्करा कडेन हें एफिशियन्सी कमी आहा म्हणून. पूण हांव जें उलयतां आमच्या गांवांत कोलवाळेन पासून लोक रूम घेवन 10 जाण रावतात प्लस ते भायरसून हाडटात. हांव तुमच्या लक्षांत हाडटा की दीस इज अ फॅक्ट. आनी आतां न्ही 2-3 वर्सां चालूच आहा. आनी भितर जणे करून आमचे लोक 10% आसना कामां. त्या खातीर नदरेन हाडूंक सोदता की हें खंय तरी पयस सांग जाय. तुमी सांगला तितकें एक्सेप्ट आहा वर्क एफिशियन्सी कमी आहा तरी पूण तितून कशी वाट काडप स्पेसिफिकली खंयचे एक मिनिट सगळे बस. स्पेसिफिकली एखादी इंडस्ट्री सांगीत जाल्यार हांव ताजेर ऑडिट घालून चॅक करता त्या इंडस्ट्रीची. तांकां हाडून हांव उलयताय. 10% बी असो विशय ना तो. पर्सेंटेज तुमी स्पेसिफिकली चॅक करात. तुमी कोण सांगता म्हणून हें करूं नाका. नाल्यार म्हाका सांगा अमकी इंडस्ट्री अमके इंडस्ट्रीची कंप्लेन आहा आमी तांकां डिटेल दिवपाक लायता. ESIचे डिटेल मेळटा. बऱ्याचदा हें कितें जाता तूं कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आहा पळय तो भायलो कॉन्ट्रॅक्टर कितें तरी करता. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर त्या संदर्भात आमी कितें तरी वर्कआवट करता काल सांगला. पण जो परमनंट हाजेर आसता पळय मास्टराचेर तो लोकल रावणारो आसता. आतां लोकल रावतात पळय तांकां भितर टॉयलेट नासतना हें नासतना जागो आमीच दिता. ते आतां म्हणजे वी आर दॅट प्रोसेस इज इन लिगल डिपार्टमेंट वेटींग. पण तोय कायदो येतलो की कोणाक भाड्याक दवरतलो जाल्यार ताका टॉयलेट आनी बाथरूम आसचो पडटलो. पण ते दॅट अपार्ट कोण धरतो अशी खंयची इंडस्ट्री करता जाल्यार म्हाका लक्षांत हाडून दी. वी वील स्पेसिफिकली सी स्मॉल इंडस्ट्रीक हें परवडना धाकट्या. Our most of the employment is coming from out of 1 lakh employment from the industrial sector, 1 lakh and odd. Almost about 40-50,000 is coming from small scale. Medium scale चेर म्हाका दिसता अशेंच कितें तरी येता. So basically small scale cannot do this. What you चडूच जाल्यार व्हडली एखादी इंडस्ट्री करता आसत म्हाका लक्षांत हाडून दी. आमी चवकशी करता आनी वील गिव यू द फिगर. हे लक्षांत हाडून दिता. त्याच बरोबर स्पीकर सर हांव हेमंक सांगूंक सोदता की आत्तां जे तुमी लिस्ट दिलां एप्रूव केल्ले प्रोजेक्ट चडशे तुवें इंडस्ट्रियल स्टेट आहा त्या खातीर आतां त्या लोकलांक घेवपाचें आनी तांकां ते कंडिशन घालपाचें हें मातशें तातूंत किया. IPBचे प्रोजेक्ट आहा पळय सुरवातीक एप्रूव जाल्ले ताका बेजिकली एक स्ट्रक्चरल हें नाशिल्लें म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर नाशिल्लें. आमी नंतरच्या काळान ताका स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर घालून कन्सल्टंटूय घेतलेलो आहा हू आय हॅव नाव इन्स्ट्रक्टेड देम टू गो टू द सायट ऑल्सो physically along with our officers and check before you put up to the board. Better sanction मेळचें ना. Only if it is in industrial estate then the sanctions will be faster. So industrial estate प्रोजेक्टाक अजून पर्यंत IPBचेर आमी 169 प्रोजेक्ट दिल्ल्या फेब्रुवारी पर्यंत तुवें मागल्या त्या डेटी पर्यंत. तातूंत भितर टोटली 12,429 कोटीचो इन्वेस्टमेंट आशिल्लो आनी 27,715 एम्प्लॉयमेंटचे पोटेन्शियल आशिल्ले. सो फार तातले इंडस्ट्री नव्यो आशिल्ल्यो पळय त्यो 71 एप्रूव केल्या आमी. तातल्यो भितरल्यो 15 चालू जाल्यो न्यू इंडस्ट्रीज. 884 एम्प्लॉयमेंट जालें तातूंत. एक्सपान्शन इंडस्ट्रीचे 36 प्रोजेक्ट आशिल्ले तातले 26 जाले कंप्लीट. आनी भितर पयरचो फिगर हांवें 1661 सांगलेलो. आयचो लेटेस्ट फिगर 1693 भुरगे कामाक लागले. न्यू हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री 45 एप्रूव जाल्ले तातले 2 कंप्लीट जाले. 150 भुरगे कामाक लागल्या. एक्सपान्शन हॉस्पिटॅलिटीचे एक प्रोजेक्ट 5 दिल्ले, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो, 90 भुरगे कामाक लागले. टोटल 44 प्रोजेक्ट हे कंप्लीट जाले आनी 2,747 भुरगे कामाक लागले हातूंत. आतां 26 प्रोजेक्ट हाजे परमिशन आमी विथड्रॉ केले 169तले कारण तातले 14 CRZ आशिल्ले आनी 12 तांकां इंट्रस्ट ना, कांय कामकाज म्हणजे हालचाल कांय जावंक ना किंवा 2 केसींनी जमनीच्या संदर्भात लिगल डिस्प्यूट तयार जाल्लो
तांचे आमी IPB एप्रुवल विड्रॉ केले. सो एकूण एक्च्युली 159 मायनस 26 3 143 प्रोजेक्ट केले, तातले भितरले 44 पूर्ण जाले आनी बाकीचे काम चालू आहा. तारांकीत प्रश्न क्रमांक स्पीकर सर इतलेशें सीएमान रिप्लाय दिल्या, पूण हांव पयर आमी हें केल्लें कालय कामदारा बद्दल म्हणजे एम्प्लॉयमेंटा बद्दल आमी उलयल्ले. आतां तुमी उल्लेख केला की ह्या IPB जे प्रोजेक्टा भितर 16-17 हजार नोकरी मेळटल्यो. IPB आतां म्हणणारे वा. एक बाकीच्यो बी सगळ्यो धरून IPBचे हांवें सांगलें 2747 जाल्यो, बाकीच्यो धरून सगळ्यो 47. हय, बाकीच्यो. बाकीचे इंडस्ट्री हय. स्मॉल स्केल आतां तुमी हो तुमी आतां जे आतां इतले घेतला म्हणटा तो तुमी रिपोर्ट तुमकां कसो मेळटा, एक जालो. दुसरें तुमी आतां खंयचे कामदार कामार घेवप ते काय कंट्रोल ना, आमचे कोणाक घेवंक शकता, ही गजाल वेगळी. पूण जे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिता इंडस्ट्री सेटअप करता आसतना, एप्लिकेशन दिता आसतना ते तितली घेता काय ना, तितली भरती करता काय ना, हें वॉच कोण करता? की पयलीं प्रोजेक्ट सँक्शन करपा खातीर ते म्हणटा आपले इतले इतले कामदार इतले लोकांक काम मेळटलें, पूण ते मागीर घेता काय ना ते कोण पळयता? हें कितें आसा आमचे कडेन? स्पिकर सर, आमी घेता पळय ते इंडिकेटीव, आनी आमच्या अशें लक्षान आयलें की इंडिकेटीव आमी एनालायज करता. कोणें 500 सांगलें म्हणून आमी 500 एक्सेप्ट करना. त्या खातीरूच एजन्सी अपॉयंट केल्या पळय ते पोटेन्शियल पळयता, ताका म्हणटात टेंटेटीव पोटेन्शियल. एखाद्या इंडस्ट्रीन कितले भुरगे कामाक लागूंक शकता, हातूंत भितर खूब कारणां आसतात. ताणें घाल्ले पयशे ताजी मशिनां चलोवपाक इतले मनीस लागतले, इतले काय हेल्पर लागतले. आतां समजा हें चालू करतकच इकॉनॉमी डावन जाली ताज्या सेक्टरान जाल्यार ताणें सांगलेलें आसता 50, पण तो चालू करता आसतना 20च घेता. पण ताजी बूम जाली जाल्यार तो 50 सांगून एखादें 100य घेता. सो नो वन कॅन फोर्स एनी वन टू टेक द नंबर VSS. तुमची चुकीची समजूत दवरूं नाका की तो सांगता ते सगळे आमी आयकता म्हणून. ताणें 400 सांगले सुद्दां जाल्यार आमच्या हाजेर रेकॉर्डाचेर आसता की 100 जाणूच भितर येतले म्हणून. एक तसो तुम्ही 16,000 म्हणटा तसो फिगर मार्क दितात. म्हाका दिसता जर इंट्रस्ट तुमकां आसत जाल्यार हांव एक मिटींग दवरता आनी तुमकां कशा पद्दतीन मार्कींग दिता, म्हणजे इन्वेस्टमेंट वर्सीस लँड वर्सीस एम्प्लॉयमेंट, हे 3 क्रायटेरियाचे वेटेज दिली वता. इट इज अ सायंटिफिकली डेव्हलप्ड वेटेज. म्हणजे जमीन तुका 50,000 स्क्वेअर मीटर जाय आनी तूं 4 जाणांकूच एम्प्लॉयमेंट दितलो जाल्यार ना म्हणून सांगता आमी जमीन. पण तुका जमीन 50,000 जाय आनी तूं समजा पोटेन्शियली 2,000 हांकां दितलो. आतां लाटंबर्सें युनिकॅमान मागलेली जमीन ओरिजिनली मागलेली 1,00,000 स्क्वेअर मिटर, पण आमी शेवटी एसेसमेंट करून तांकां 50,000 पयर अलॉट केल्या इन प्रिंसिपल. ताजें कारण तातूंत भितर ते फार्मासी युनिटांच्यान ते बॉर्डरी वयले सगळे बिचोले तालुक्याचे भुरगे आहा पळय तांकां नोकरी मेळूंक शकता. आनी जाता कितें जाणा तूं, खंयची गजाल एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भान मनीस जो गाडयेन येता पळय तो आमकां दिसती पडटा. जो मनीस चलत वता किंवा इंडिविज्युअली बसींच्यान वता नोकरेक तो दिसती पडना. लोकल मनीस आहा पळय तो आपली मोटरसायकल किंवा बशींच्यान कामाक वता, तो आमी कावंट करना. म्हणून हांवें स्पेसिफीक नांवां दी म्हणलें, हांव तुका डिटेल घेवन दिता. जो बशींच्यान येता तो दिसती पडटा आमकां. बशीन 25 जाण दिसती पडले ते दिसती पडटात. जे कोण डायरेक्ट वतात पळय फॅक्टरीन ते दिसती पडना. हांव हें करता, म्हजो स्वताचो अनुभव आहा. हांव स्वता फॅक्टरी चलयता त्यामुळे म्हाका खबर आहा. आनी त्यामुळे अनेकदां अशें दिसता की बशीन येणारे खूब आहा. बरें, बशीन येणारे सगळे भायल्यांच्यान येता अशेंय नासता. सो लेट अस फर्स्ट फायंड आउट, इन्स्टेड ऑफ मेकिंग अ वेग एलिगेशन्स, स्पेसिफीक हे दी जाल्यार हांव फायंड आउट करून दिता डिटेल. आनी तूं सांगता पळय तातूंत भितर लक्षांत दवर की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसता पळय, ज्या जाग्यार 3 जाण 5 जाण 8 जाण 10 जाण 12 जाण तांकां भायले मनीस हाडपाक परवडना बशींनी. त्यामुळे थंय चडशे गोंयकार लागतात धाकटे हातूंत. तातूंतच्यान भितरल्यानच्यान आमी डेटा घेतला पळय तो आधार कार्ड हे आसता पळय रजिस्ट्रेशन कितें तें आधार सिलेंडर न्हय ते उद्योग मित्र पोर्टफोलियोचेर डायरेक्ट वचून घालतात आपूण सगळें कंप्लीट केलो की प्रोजेक्ट. ते पळय जे ऑटोमॅटीक तांकां मेळटा ताजेर तांच्यांनी कितले भुरगे कामाक लायले ते बरयल्ले आसता. ताजे वयल्यान डेटा घेता. फुडल्या प्रश्नाकडे या. जवळ 12,000चो डेटा हो स्मॉल स्केला कडच्यान आनी बारीक युनिटा कडच्यान. सेम सर, ज्यो आमी आतां नवे एक्सपान्शनाक गेला एकदम थोडक्यात विचारा तुम्ही, बरोच वेळ झाला.
जे ओल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आहा पळय तांकांच एक्सपान्शन दिलां आनी तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट नवें करतले म्हूण सांगलां तेन्ना दे शूड नॉट शिफ्ट ओल्ड स्टाफ टू द न्यू हेका तेवूय लक्षांत दवरपाची गरज आहा. ना ना ताका आधार सिडेड जाता सगळें जाता एक गजाल. दुसरी गोश्ट म्हत्वाची अशी आहा की एक्सपांड केलो की ताका चड मनीस लागतलेच. पोन्ने ताका कसो घालतलो तो. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 6 श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा. Speaker sir, LQ number 6B. 6A, B. 6B. तिनूय एकूच क्वेश्चन आहात ते. तिनूय मेळून एक घालूंक येतालो तुका. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलां. विचारात. Speaker sir, I am विचारले whether the estimates for the conversion of 11 kV bathing feeder to underground network from Pilar to Goa Vellia and Bati in Sant Andre constituency under tribal welfare scheme have been sanctioned. Answer, so the estimate for conversion of 11 kV Bati feeder to underground network from Pilar to Goa Vellia and Bati in Sant Andre constituency has been prepared by the subdivision and same under scrutiny. Speaker sir, सेमा कडेन विचारपाक सोदता हो एस्टिमेट्स केन्ना प्रिपेर केल्लो आनी हो हेजो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितलो आसलो पळय तो. प्रोजेक्ट कॉस्ट आनी केन्ना केलो तो सांगता पण आतां ते सँक्शनींग आहा एप्रुवलाक आनी हांवें आतां एक नवीन तांकां हें सांगलेलें आहा की हाज्या फुडें एकदां एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेळ्ळो की ना ताज्या नंतर जर तूं रिकास्ट जालें प्रायस कारण हो 2012च्या हाजेर केल्लो जाल्यार रिकास्ट करतकच परतो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मिनिस्टराक हाडपाची गरज ना. इट कॅन बी सँक्शन एट CE लेवल. सो तुजो हो प्रपोजल आहा तो CE लेवलचेर एप्रूव जातलो. दे हॅव प्रॉमीस मी दॅट मे बी कपल ऑफ वीक्स दे वील क्लियर द एडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन एंड देन इट वील गो फॉर टेंडरींग. स्पीकर सर हांव विचारपाक कितें सोदतां आयजूच डिविजनाक पावला तो एस्टिमेट तो CE लेवलचेरूच एप्रुवल जातलें. around 9,54,40,564. स्पीकर सर कितें जालां बाती फिडराचेर हो पिलार सब स्टेशन आसा बाती फिडराचेर 3 विलेजी येताय गोवा वेल्ल्या विलेज बाती विलेज आनी कुर्का सांतान तालावली मौला ही विलेज. गोवा वेल्ल्या विलेजीन 11 ट्रान्सफॉर्मर आसात बाती around 9 ट्रान्सफॉर्मर आनी कुर्का सांतान तालावली around 5 टोटल 25 ट्रान्सफॉर्मर हे फिडराचेर येता. जेन्ना फिडर फॉल्टी जालो म्हणटर आमकां रोकडोच फोन येता कोणाचोय जाल्यार खंयच्याय विलेजींतलो आनी आमी जेन्ना रोकडेच पिलार सब स्टेशनाचेर कॉल करता अरे बाबा फिडर ते म्हणटा फिडर फॉल्टी जाला बाटी फिडर आनी ते म्हणटा आमी बांबोली सब स्टेशनाचेर इन्फॉर्म केलां थिंगच्यान लायनमॅन येवपाक जाय गाडी येवपाक जाय. आमी 10 मिनटांनी रोकडोच फोन केलो जाल्यार गाडी ती पावली काय म्हूण ते म्हणटा अजून गाडी पावना. हांव काडटा सब स्टेशनार बांबोली फोन करता. स्पीकर सर ते म्हणटा गाडी आमची मेर्शे ते सायडीन गेलेली आहा नाल्यार सांताक्रूज गेलेली आहा नाजाल्यार युनिवर्सिटी गेल्ली आहा नाल्यार चिंबेल गेलेली आहा नाल्यार बांबोली गेलेली आहा. तें काम जालें म्हणटर थिंगच्यान गाडी पिलार येतली पिलारच्यान सब हेजेर फिडराचेर वयतली. तेका लागून हांव स्पीकर सर कित्याक जायते आमकां त्रास जातात. एक फिडर फॉल्टी जाल्यार 4-5 वरां काम करपाक तांकां वयता. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन CMा कडेन हो एस्टिमेट आयज डिविजनाक पावलेलो आसा जाता तितल्या बेगीन ही फायल तूं मागोवन हाड आनी हो एस्टिमेट्स एप्रूव करून घे आनी टेंडर ताजो काड म्हण. सांगलें मरे म्हजे कडेन येवपाची गरज ना. हांवें तांकां सांगलां तिनूय तुजी केसी आहा पळय त्यो तिनूय आयज डिस्कस केल्या हांवें ABC तिनूय क्वेश्चन ते तिनूय क्वेश्चन तूं एकूच क्वेश्चनान विचारपाक येतालो. ओके आनी एक 5 एस्टिमेट हांवें प्रिपेर सांगता खबर आहा म्हाका 200 प्रश्नाचेरूच हे करून घेवं नाका. तुवें 3 ABC घाल्या पळय ते तिनूय एके कडेन करपाक येताले क्वेश्चन. तातूंत भितर 5-5, 10 ट्रान्सफॉर्मर सांगल्या पळय ताजी बेगीन कर म्हणला आनी डायरेक्ट कदंबा वयल्यान पिलेन पर्यंत अंडरग्रावंड केबल घालपाचो बेगीन कर म्हणून सांगला. सेपरेट 5 एस्टिमेट केलेले हांव तुका कडेन म्हाजी लेटर ते दिता. सगळे म्हाका धाडून दी जाय जाल्यार पण तूं म्हजे कडेन करपाची गरज ना. CE कडेन उलयशिल्लें हांवें क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला कर म्हणून. हांव म्हाजी लेटर तुका दिता तूं काडून ताकाय तांकां कॉपी धाड. दी ताकाय कॉपी दी. ओके. आनी हाजी किंमत आहा ती 9.5 कोटी 2017 चो हे प्रिपेर केल्लो
म्हणल्यार आतां 2017चे आमी 16चे हें केलां 2017चो GSR केला त्यामुळे ताजेर रिकास्ट करता बट आय हॅव ऑलरेडी आस्क्ड देम टू henceforth take administrative approval at sea level only after first approval is given so that double म्हाका येवपाची गरज ना. श्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज Yeah, प्रश्न सांतांद्र येतलो. yeah, na, म्हाका clarify करपा CM has made a statement that earlier approval, administrative approval दिलें की ना आनी recast जाता जाल्यार no need of taking revised administrative approval. This will be applicable to PWD also. कितें असलो जाय This will be applicable to everyone but there is no need म्हणना हांवें म्हणलां फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घेतलो की ना मागीर समजा रिकास्ट केलो जाल्यार द एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल इफ इट इज अप टू पर्सेंटेज देन इट वील बी अप्रूव्ड बाय द CE ओनली. इफ इट इज बियॉन्ड सर्टन पर्सेंटेज आय हॅव आस्क्ड देम टू इश्यू अ सर्क्युलर एक 8 दिसांनी येतलें देन सेक्रेटरी कॅन अप्रूव and the minister will approve it along with the tender financial. तेव्हा मिनिस्टराक येतात न्ही परतो फायनान्शियल एप्रुवलाक तेव्हा मिनिस्टर will give the administrative approval. श्री एंटोनियो फेर्नांडीस. स्पीकर सर म्हाजेरूय हाचोच प्रश्न आसलो बट आय एम सॅटिस्फाय विथ द आन्सर वॅट ऑनरेबल CM has given regarding the ST tribal transformers and funds. स्पीकर सर एकूच कितें आहा सांताक्रूज आनी सांत आंद्रे बांबोली सबस्टेशन इज फॉर बोथ ऑफ अस. जाता कितें व्हेहिकल जी आहा इट इज कटेनिंग फ्रॉम चिंबेल सांताक्रूज मेर्सेस एट द सेम टायम इट इज दॅट सेम व्हेहिकल 2 व्हेहिकल कितें आहा त्यो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी फूल पिलार दोंगरी लायट गेली जाल्यार थिंगा आमकां खूब त्रास जाता तेन्ना सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी सेपरेट दवरचें म्हणून मागता आणि सांत आंद्रेक सेपरेट करा कित्याक दॅट प्रॉब्लेम वील सॉल्व. हांवें ऑलरेडी नोट केलो नोट तयार करून घेतलो मोबायल ट्रान्सफॉर्मर आनी व्हेहिकलच्या संदर्भान येता ते शेनवारा मिटींग दवरलेली आहा. स्ट्रीट लायट पॉलिसी मोबायल ट्रान्सफॉर्मर मागीर व्हेहिकल ह्या संदर्भान डिसिजन येता ते शेनवारा जातलें. मातशें आमकां चतुर्थीच्या आदी मातशें करून दिवपाचें. येता ते शेनवारा जातलें डिसिजन आनी रोखडेंच इम्प्लिमेंट जाता. क्रमांकित प्रश्न क्रमांक 7 श्री दीपक प्रभू पावसकर. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 7A. 7 ए. Cyclist time. विचारात. Speaker sir, question, the number of Anganwadis running in the private premises in Sanwadi. जर तुम्ही प्रश्न विचारात दुसरो कितें ते वाचून तुमकां कितें विचारपाक जाय ते विचारात. हय अंगणवाडी संदर्भात हांवें प्रश्न विचारलेलो आसा आनी म्हाका आन्सरूय मेळ्ळेले आसा. सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी टोटल 55 अंगणवाडी आसा आनी 55तल्यो 15 अंगणवाडी ज्यो आसा त्यो प्रायवेट प्रिमायसीस आसा आनी 40 अंगणवाडी गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा. तेन्ना म्हाजें मागणें आसा ज्यो 15 अंगणवाडी प्रायवेट आसा प्रायवेट तांकां टॉयलेटाची ना तांकां ग्रावंड ना तेन्ना हांवें ह्युमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटा कडेन जवळ जवळ 5 जाग्याचे पेपर ओनरशीप डॉक्युमेंट धाडलेले आसा. तेन्ना सद्या म्हाका 5 अंगणवाडी बालवाडीक थंय नवीन बालवाडी बांदचे अशें ह्युमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट मागता. Speaker sir, the government under the leadership of our Chief Minister Shri Manohar Parrikar, we have taken a decision as far as the Department of Women and Child is concerned. आणि तुमचे जे अंगणवाडीचो जो प्रश्न आहा, we have decided to take about 100 अंगणवाडी centers under your own corporation of GSIDC. आणि आम्ही विनंती केल्ली आसा जे कोण पेपर हाडटा जे खंय प्रायवेट रेसिडेन्शियल एरियान जे अंगणवाडी आसा ते शिफ्ट करूंक जाय जाल्यार तुमी जर आयडेंटिफाय करून आमकां दिल्यार आमी ऑलरेडी इन द प्रोसेस आहा टू सायन एन MOU with the department, I mean with Infrastructure Development Corporation. तुम्ही जर हे 15तले आमकां 5 डॉक्युमेंट जे दिल्यार ते जर तुम्ही बाकीचे बी आमकां आयडेंटिफाय जर जमीन आयडेंटिफाय करून दिल्यार or if there is any other way we can move forward, we can consider all the 15 in your constituency. We are taking up 100 this year and we are actually waiting to sign the MOU with your corporation itself. Speaker sir, अंगणवाडी बालवाडी ज्यो गोंयभर आसा तेंचे वर्कर आनी हेल्पर
आमच्या माननीय मंत्र्यांनी एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा फाटीं वर्कर आनी हेल्पर जे कमी आसुल्ले ते टोटल पोस्ट त्यांनी भरलेले आसा त्याचे बद्दल त्यांचे अभिनंदन करता पूण तांकां आमी हॅप्पी दवरपा जाय कित्याक त्यांचो फ्युचरूय पळोवपा जाय आनी तांकां जो पेमेंट आसा तो आमी अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्परा कडेन उलयल्ले आसा पूण तांकां पेमेंट कमी आसले कारणान तांकां गव्हर्मेंट स्केल दिवचो आनी गव्हर्मेंट सगळ्यो स्किमी आसा त्यो तांकां दिवच्यो कित्या खातीर आमचे अंगणवाडी जी भुरग्यां आसा तांकां ती भुरग्यां भशेन शिकयता आनी भुरग्यां भशेन शिकयता जाल्यार आमी तांकां हेल्पर आनी वर्कर जे आसा तांकां हॅप्पी दवरपा जाय तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता तांकां गव्हर्मेंट सेल दिवचो आनी जो 7th पे आसा तांकां लागू करचो. स्पीकर सर, फॉर द फर्स्ट टायम जे सगळे डिमांड आशिल्ल्यो जे अंगणवाडी वर्कर आनी तांचे असोसिएशनची डिमांड आशिल्ल्यो ते प्रत्येक सरकारान प्रत्येक डिमांडाचेर लक्ष घालून एक एक करून तांचे ऑनरेरियम आतां पेंडींग आसा पूण एक एक डिमांड पूर्ण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तेच आमी गोंया सरकारान पयली फावट हेल्थ डिपार्टमेंटान आमी आशाज म्हणून घेता दुसऱ्या राज्यान आनी तांकां एक 6-7 हजार रुपया दिता पूण आमी गोंया राज्यान आमचे कडेन जे आशाची गरज नसल्या कारणान ते एक फंड अवेलेबिलिटी जी आहा तेज्या माध्यमांतल्यान आमी ते पयशांचो वापर अंगणवाडी वर्कराक दिवपाचो आमचो प्रपोजल ऑलरेडी घातलेले आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी प्रपोजल धाडले म्हणजे तांकां एक एनहान्स सॅलरी आनी एनहान्स कारण तेंचो खूब आमकां फायदो जाता इवन इन हेल्थ डिपार्टमेंट आनी इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स ते करता म्हणूनच त्या दृश्टीन आनी तेंचे सगळे डिमांड एक 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 करून पूर्ण करपाचे आमी मार्गार आहा. ह्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी तांकां 2 ते 3 हजार रुपया पर अंगणवाडी हांकां गावतले म्हणून ह्याच दिशेन आमी वयता पूण म्हाका तरी दिसता की तेंचे कंटिन्यूस संपर्कान आमी रावल्या आनी तांकां जें कितें जाय आमी एक एक करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी एक ते ऑनरेरियमाचो विशय जो आहा रेग्युलर सर्विसाची तुमी उल्लेख केल्लो आसा तेंच्या माध्यमांतल्यान जें कितें आयलां तें एक एक करून आमी सोडयता पूण ऑनरेरियमाचो विशय आमचे कडेन सद्या पेंडींग आहा ते आमी बेगिना बेगीन निवोवपाचो आमी प्रयत्न करता. स्पीकर सर, ज्यो गोंयांत प्राथमीक शाळा सगळ्यो रिपेर चडशे जाल्ले आसा पूण जे प्राथमीक शाळा भुरग्यांचो नंबर अंगणवाडीचो प्रश्न मदींच पूण त्यो अंगणवाडी ज्यो आसा Shifting. अंगणवाडी ज्यो बालवाडी आसा थंय समज तांकां रेंटेड समज रावचें पडटा जाल्यार थंय तांकां शिफ्ट करचें. प्रायमरी स्कूल जी आसा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ती सगळी रिनोवेट जाल्ली आसा तेन्ना थोडे कडेन भुरगीं कमी आसले कारणान त्यो बंद पडल्या. तेतूर अंगणवाडी बालवाडी समज ते रेंटेड आसा जाल्यार तेतूर शिफ्ट करच्यो कित्याक म्हाका ते एक परमिशन मागलें म्हाका मेळ्ळें ना. एक गोवा प्रायमरी स्कुला कडेन परमिशन मागलेलें हांवें पूण ती अंगणवाडी बालवाडी शिफ्ट करपाक म्हाका ते दिलें ना. सर एक्चुअली तातोडी म्हणून तातोडी धारबांदोडा. My colleague Shri Pavaskar, what he has said, Honorable Chief Minister has given standing instruction. जे शाळा बंद आसा, जे शाळेचो उपयोग आमी करूं शकता ते शाळा आमी आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान ते घेवपाचो आमी प्रोसेस आमकां कर म्हणून सांगला मुख्यमंत्रीन आनी तेच ह्यो जे शाळा आमी घेता इन क्लस्टर्स वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू अपग्रेड देम एंड युनिफॉर्म आमकां फेसिलिटीज दिवपाचो आमी प्रयत्न आमचो चालू केल्ले आसा आनी मान्य आमचे माझे मित्र श्री पावसकर तेंचेच कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान MOU पेंडींग आहा तेंच्या माध्यमांतून घेता पूण हे खंयचे पेंडींग आहा तेणी सांगलेले आय विल फॉलो इट अप विथ द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. GSIDC इज टेकिंग अप अबाउट 100. राजेश पाटणेकर. स्पीकर सर, माननीय दीपक पावसकरान बरो प्रश्न काढला की रिगार्डिंग अंगणवाडी सावड्डेचो काढला पण हांव जनरल उलयतां की ज्यो अंगणवाडी काही अंगणवाडी सरकारी हितून आसात आमच्या प्रिमायझीसान गव्हर्मेंट प्रिमायझीस आनी थोड्यो ज्यो प्रायवेट हितून आसात तेंचे भाडें आसा न्ही हे भाडें सामकें कमी आसा आनी ते भाड्या कमी आसल्या कारणान मोस्टली अर्बन एरियाज काही जे वर्कर्स जे आसात दे आर टिचर्स ते आपल्या पगारातून पयशे भितर घालतात आनी ते मॅचअप करता भाडें. एकूच विनंती करता की भाडें थोडें वाडोवन तांकां दिवचें की ज्या हितून ह्यो अंगणवाड्यो बऱ्या भशेन चलच्यो म्हणून. स्पीकर सर, मान्य आमदार श्री पाटणेकरान सांगले प्रमाणे आमी ऑलरेडी सरकारान प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव केल्ले आसा. इन अर्बन एरिया ज्या म्युनिसिपल एरियाज ज्या ते 4,000 पर्यंत घेतलेले आसा. पयर चर्चा जाल्ली आनी म्हाका दिसता तुमीच आशिल्ले खंय आमची चर्चा जाल्ली की रुरल एरियान instead of 1,500 instead of it should go up to about 2,500. सो तो प्रपोजल बी घालता पूण तो गरज आहा ते करपाक कित्याक काही कडेन इट इज टोटली समज कितल्या वर्सां पयलीं केल्लो प्रपोजल तो प्रपोजल डेफिनेटली कन्सिडरेशन गव्हर्मेंटाक घालून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी करून घेवया. पूण अर्बन म्युनिसिपालिटी एरियाक म्हाका दिसता 4,000 इज ओके इज अ क्वायट अ ओके फिगर आनी तेन्ना चर्चा केली तेन्ना ह्यो जे विशय आहा हे बेगिना बेगीन आमी सरकार हे प्रपोजल मूव करतले. तारांकीत प्रश्न क्रमांक
8 श्री रवी नाईक. स्पीकर सर, म्हाका विचारपाक मान्यता दिवची. 8C. Speaker sir, the answers as per the printed sheet. स्पीकर सर, जे DSS जी स्कीम चालू आसा चालू आसा. स्पीकर सर, जर तुमी आयज पर्यंत म्हाका दिसता 120 कोटी इन्शुरन्सा फारीक केल्या, पे केल्या युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीक. आनी जी तुमी 51 हॉस्पिटलां तांकां 52 कोटी 54 लाख आनी 46,884 रुपये दिल्यात. आनी त्यांचो DU आसा 12 कोटी 29 लाख. स्पीकर सर, ही 51 हॉस्पिटल जी आसात त्या काही हॉस्पिटलां आसा ती DSS कार्ड घेवन गेल्यार रिफ्यूज करता. म्हणजे ते आतां हेजो इतले पयशे मोडून फक्त 25,381 लोकांक बेनिफीट जाला. आनी खर्च जाला कोट्यांनी, 120 कोटी जावं आनी मागीर 52 कोटी 54 आनी तांकां आनी बॅलन्स आहा तांकां 12 कोटी. स्पीकर सर, ही 51 हॉस्पिटल जी आसात ती खंयची आसा तें लिस्ट आमकां दिवना. तूं सांग. कितें last sentence I didn't understand the last. हॉस्पिटलां सांग म्हटलं तुमकां तांच्यांनी 51 हॉस्पिटल्स जी अंडर द स्कीम इज आस्किंग. Speaker sir, what honorable member has asked, we have given him a comprehensive reply of all it's a detailed reply that has been given in every annexure with related to all the hospitals that are listed. I also want to mention to the honorable member, तुम्ही 120 कोटी जे उल्लेख केला म्हाका तो 120 total premium release is, as mentioned, it is given about 120 crores till May 2018. तुम्ही लिस्ट दिवं ना. List हांव दिता, I'll place it on the table of the house. स्पीकर सर, हे स्किमीची खंयची हॉस्पिटलां आसा तें आमकां कळपाक जाय. कळ्ळें, आमी आमचे जे कोणी लोक येता आमी तांकां रिफर करपाक, कित्याक इतले सरकार पयशे मोडटा हे स्किमी DSS, जाल्यार ते बेनिफीट लोकांक जावपाक जाय. खाली 25,000 लोकांक जाला. Speaker sir, आनी पयशे खुबशे कोट्यांनी गेल्यात. Speaker sir, this is ताका लागून म्हाका ती जाय, कित्याक आमकां हॉस्पिटलां जाय कळपाक जाय की आमचे हे आसा कोण वर्कर कोणी आसा लोक जे आसात ते परत धाडपाक लागून ती आमकां लिस्ट जाय. तूं जस्ट वाच. Speaker sir, in the question, honorable member has not asked for the list of the total number of hospitals. I assure the member that today itself I'll give him the list and place it on the floor of the house. Speaker sir, he has replied 51 hospital. तेजे हॉस्पिटल नांव सांगपाक खंय आसा बाबा, खंय आसा पणजे आसा, मडगांव आसा, पोंडा आसा, खंय वास्को आसा, खंयची हॉस्पिटलां आसा आमकां ती एक कार्यकर्ता टेबल करना टेबल. कित्याक पयशे खूब खर्च केले. तुका लिस्ट जाय न्ही हॉस्पिटलांच्यो. खंयची हांव प्लेस करता. I'll hand over to the honorable. I'll place the list on the floor of the house afterwards. And also I would like to assure the बेनिफिशरीज जे आसा खूब कमी आसात. Speaker sir, this is no. I'll just clarify. Yeah. Honorable Shri Ravi Naik has asked a question related to certain issues which are there. This is a unique scheme that was started. This has been also discussed at the national level, that this scheme is a universal mediclaim scheme which has become a unique model for rest of India to follow. पयलींच आमची जेन्ना मिटींग जाल्ली, तुम्ही जे म्हणटा ते बरोबर आहे. पहिल्या वर्सान जेन्ना नवी स्कीम जेन्ना काडटा काही गोष्टी आसताच आनी तेजे कितें तरी मार्ग काडून ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. तुम्ही जे उल्लेख केलो की काही कडेन हॉस्पिटल कार्ड घेना, खरी परिस्थिती की काही कडेन कार्ड घेना, की मदीं एक ट्रान्झिशन पिरियडान एक इश्यू जाल्लो जे आमी रिजॉल्व केले हॉस्पिटलाक पत्र बी धाडून. आयज आमी सद्या कितें केल्लें आसा, सद्या TPAच्या माध्यमांतल्यान आमी स्कीम चलयता. कारण आतां जो इन्शुरन्स प्रिमियम जो जाला तो चड आयिल्लो आसा, तेज्या कारणा खातीर हे जाग्यार घालपाक म्हणून आनी ह्या 3 म्हयन्याचो काळ जो आहा, ह्या 3 म्हयन्या भितर आमी ते सगळे आमी मार्गार घालपाचो आमचो प्रयत्न. पयलीं जेन्ना स्कीम चालू जाली, तुमकां एक विस्तार सांगता की पयलीं जेन्ना स्कीम जाली जायत्यो प्रोसिजर आमी घेतल्यो. मुख्यमंत्री स्वता बसून आमचे मुख्यमंत्री बरोबर आमी बसून आमी हे स्कीम कशी आनी स्ट्रीमलायन करून आनी लोकांक हेजो चडसो फायदो कसो जावचो हेजेर आमची चर्चा चल्ल्या. इट इज नॉट येट कन्क्लुडेड, but be rest assured, if there is any specific issue honorable member wants to bring to our notice and has any suggestion, we will incorporate it. Speaker sir,
ते तेंचे दीव अशें म्हणून ते रिफ्यूज करतात घेवपाक, जाल्यार तेवूय बी सरकारान पळोवचें. कित्याक रिफ्यूज केले जाल्यार आमी थंय धाडिना त्या हॉस्पिटलांक. जे खंयचे हॉस्पिटल रिफ्यूज करता वा तेंचे पेमेंट जावना कितें जावना ताका लागून ते रिफ्यूज करता जाल्यार स्पीकर सर, जाल्यार त्या आमी त्या हॉस्पिटलांत त्या मनशाक धाडिना. स्पीकर सर, हय ते Honorable- ताका लागून आमकां लिस्ट जाय आशिल्लें तें. ऑनरेबल श्री रवी नायकान जो मुद्दो हा उठयला इन्शुरन्स हांव कंपनी exactly- सर इन्शुरन्स कंपनी रिफ्यूज करता जाल्यार तेवूय हें पळय नाल्यार ते इन्शुरन्स चेंज सद्या- कर ना, नाल्यार इन्शुरन्स चेंज करात. सध्या स्कीम जी चल्ल्या इन्शुरन्स स्कीम ना मदी, सध्या स्कीम चल्ल्या डायरेक्टली थ्रू TPA, पॅरामाउंट म्हणून TPA तेज्या माध्यमांतल्यान चल्ल्या. काही राज्यान TPAच्या माध्यमांतल्यानूच चलता स्कीम, काही राज्यान ट्रस्टाचो मॉडल चलता, काही राज्यान हायब्रीड मॉडल चलता. म्हणून आमी ह्या 3 म्हयन्याच्या काळा भितर हांवें हाचो उल्लेख केल्या प्रमाणे आमी एक कसलो आमकां मॉडल योग्य मॉडल आहा तो मॉडल फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमी जे उल्लेख केला तुमकां डिटेल इन्फॉर्मेशन खंय कितें अडचण जाल्ली ते हांव तुमकां पर्सनली टेबल ऑफ हावसार दवरतां. न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी सध्या सध्या ना ना, सध्या आमी TPA पॅरामाउंटचे थ्रू डायरेक्टली स्कीम चलयता. डायरेक्ट, हय पूण हे ना. ना पूण हे रिफ्यूज करपाक म्हणजे त्या लोकांक कळपाक जाय. हय TPA चलता, तेच कार्ड चलता. आनी जर कोणाक ते कार्डाची बेनिफीट जायना तो सरळ DHS नाल्यार आमचे कडेन आमचे नजरेक हाडटा आनी आमी ते इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेता. कित्याक आमकां कळपाक जाय ताका कळ्ळें लागून. म्हाका. आनी आमकां मातशें कळय की खंयचे हॉस्पिटल हितूनच्यान भायर आसता कित्याक त्या प्रमाणे आमी थंय धाडिना. Definitely. श्री राजेश पाटणेकर. स्पीकर सर, माननीय मंत्री रवी नाईक विचारला की रिगार्डिंग 51 हॉस्पिटल्स ताका नांवां जाय म्हणून. स्पीकर सर, नांवां आमकां 2 मिनटांत मेळूंक शकता, बट मेन प्रॉब्लेम कितें जाणा तूं, स्कीम बरी आसा, मिनिस्टर इज वर्किंग व्हेरी हार्ड फॉर दी स्कीम. स्कीम इज व्हेरी पॉप्युलर. पण एकूच प्रश्न पडटा स्पीकर सर, की अजून आमकां जरी खबर ना आमदारांक की वीच ऑपरेशन्स आर कवर अंडर दी स्कीम ऑर वीच मेडिकल ट्रिटमेंट्स आर कमिंग अंडर दी स्कीम. हितून प्रश्न येता कित्याक जेन्ना पेशंट जेन्ना हॉस्पिटलांत वयता आनी जेन्ना बिलाचो प्रश्न येता तो आपलें कार्ड फुडें करता, ते ज्या कळयलें वयता बाबा हो ट्रिटमेंट ह्या कार्डाच्या अंडर येना म्हणून, तो आमदाराक फोन करता की एक्झॅक्टली कितें काय म्हणून. आनी वी आर ऑल्सो नॉट सो मच हें ताका सांगूं शकना. पूण म्हाका एक दिसता की जी ऑपरेशन्स आनी ट्रिटमेंट जी आसा ती जी कवर जाता ह्या स्किमीनसून, ती आमकां एक वर्कशॉप जर घेतलो आमच्या आमदारांचो, आमकां कळटलें की खंयची ऑपरेशन्स आनी खंयची ट्रिटमेंट ह्या अंडर येता आनी वी कॅन आन्सर द पीपल. स्पीकर सर, वॉट ऑनरेबल मेंबर्स सजेस्टेड इज अ एक्सलंट सजेशन. हे जे अवेरनेस करपाची गरज आहा, श्री पाटणेकरान सांगल्या प्रमाणे आतां श्री नवी नायकान तोच विशय काडलो, श्री पाटणेकर बी तेच विशय काडटा की अवेरनेस करपाची गरज आहा. आमी हे जे आमी निश्चित फायनलायज बेगीन करतले. आमचो मॉडल कितें आसचो आनी कशें आमी TPAचे थ्रू आमी फुडें वयतले काय आमी कितें आमी धोरण घेवन फुडें वयतले. आनी त्याच बरोबर खंयचे तुमचे प्रोसिजर्स आतांच उल्लेख केल्या प्रमाणे आमी सद्या तरी गरज पडल्यार असेंब्ली जावन आमी आमी जे TPA चलयता नाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान अवेरनेस प्रोग्रामींग किंवा लेखी हांव पत्र घालून हांव स्पेशली तुमकां धाडून दिता कितें कितें इन्फॉर्मेशन जाय आनी तुमकां मागीर कळपाक बरें. आय विल सी दॅट इट इज डन बाय मंडे इट सेल्फ. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. हेल्थ डिपार्टमेंटान हेजी एक एड दिवची ही आमची हॉस्पिटल म्हणून. आनी तुमकां हॉस्पिटल अशी खंयची ती डिक्लेअर कर. आनी प्रत्येकाक हांव स्वता पत्र बरयता अलॉंग विथ द स्कीम एंड अलॉंग विथ द प्रोसिजर विथ द हॉस्पिटल लिस्टेड. सो इट इज बेटर दॅट ऑल ऑफ अस गेट द इन्फॉर्मेशन. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो. Because a similar question, the Zaid case is high. Many cases are there where first the hospital accepts the card. After that, they don't entertain it. There are a lot of cases where poil card getat, and after some time, they tell the patient, "They card konta hai na, make them pay." Yeah. So munge kide ha this part, and the second part is how many such complaints have come, and what is the action taken, and whether there is any check, whether there are where procedures are not done and they are billed, that also. Speaker sir. जे क्लासीक हॉस्पिटल आहा मारगांव हितून एक केस कार्बनाची एक केस केली. एक धाकटें भुरगें दुयेंत जावन तेगेलो हें केला पांयां आडकाळां, तांकां 1 लाख सुमार हें केला चार्ज केला ही स्कीम आसतना. हितून चार्ज करप सारकें ना. हांव वाडा मिनिस्टरा कडेन. स्पीकर सर, एकाच मिनटात सोंपलो. एकाच हें करता की मान्य आमदार श्री एलेक्स रेजिनाल्ड आनी श्री चर्चिलान जे उल्लेख केला, काही कडेन असले गोष्टी घडटा पण आमचे नजरेक जर हाडून दिल्यार आमी तेजेर चवकशी करून वी विल रिस्पॉन्ड इमिजिएटली. प्रश्नकाळ सोंपलो. आता आमी दुसऱ्या विशया कडेन वळुया.